सर्वे पोरा एकल्याच देवा ससनाक नामान तुका सर्वे पोरा एकल्याच देवा ससनाक नामान तुका तू बोवतो तू podweda तुझी मोहिमा सगळ्यांक सांगता तू बोवतो तू podweda तुझी मोहिमा सगळ्यांक सांगता सर्वे पोरा एकल्याच देवा ससनाक नामान तुका सर्वे पोरा एकल्याच देवा ससनाक नामान तुका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसूं तुमची सोवे आसू जेजू ख्रिस्तातही म्हणजे मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो आज आम्ही आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताचे सक्ता सर्वाच्या राजाची दबाजीक परब आचरण करता ख्रिस्तरायाची परब आम्ही आचरण करता देवस्तुतीच्या वर्साचो निमानो आयतार आज आणि आयतार दीस सगळ्या संवसारार हे फेस्त दबाजीक रितीन आचरण करतात येवच्या आयतार तावन क्रिस्ता येण्याचो काळ आमी आरंभ करता अद्वेंत आरंभ जाता आनी हे फेस्त इगज मातेंत 1925 इस्वेंत 1925 पापसाहेब पिवूस 11व्यान आरंभ केल्लें कित्याक म्हळ्यार सगळो संवसार संवसारीपणांत बुडुल्लो आनी थंयसर सर्गींच्या राजाची मोलां मायाक जाल्लीं जेजू क्रिस्त थंय संबंद उणो जाल्लो आनी ह्या वेळार जेजूक तो सगळ्या संवसाराचो राय म्हूण परगट करता म्हणजे न्हयच केवळ आमच्या काळजांचो राय बगार सर्व संगतीचो ह्या सगळ्या संवसाराचो आनी पृथ्वीचो तो राजा हें सत तो परगट करता आनी त्या जेजू क्रिस्ताक सगळो संवसार तो समर्पण दिता मगाच्या भावना आनी भयणीनो आज आमी आमकांच समर्पण दिवया कित्याक पवित्र स्नानांत जेजूच्या रायपणांत आमी वांटेली जाता आनी ह्या खातीर आज जेजू रायाचे फेस्त आमी आचरण करता आसतना ताचे थंय आमच्या रायपणाचोय फेस्त आमी आचरण करता तर हे फेस्त दबाजीक रितीन आमी आचरण करता आसतना जेजू क्रिस्त आमच्या काळजाचो राय आनी जिविताचो राय म्हूण स्विकार करया आनी आमकांच ताका परत समर्पण दिवया मिसाचें बलिदान फावत रितीन भेटोवचे खातीर आतां आमची पातकां वळखून घेवया सर्व आमी सांगता म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत ओमचो अपराध ओमचो पोवड अपराध ह्या पासत बगेन सदांच अंकवार मेळये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सरपदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बुगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं आमेन.
कर सोम्या सोम्या काकडूत आमची कर सोम्या सोम्या काकडूत आमची कर सोम्या काकडूत कर क्रिस्ता क्रिस्ता काकडूत आमची कर क्रिस्ता क्रिस्ता काकडूत आमची कर क्रिस्ता क्रिस्ता काकडूत आमची कर क्रिस्ता काकडूत कर सोम्या सोम्या काकडूत आमची कर सोम्या सोम्या काकडूत आमची कर सोम्या सोम्या काकडूत आमची कर सोम्या काकडूत कर अनंत महिमा देवाक शांती सगळ्या मनशांक अनंत महिमा देवाक सर्गा अनंत जगांक आमच्या देवाक सर्गा राजा आमी तुका नमन करता आमी तुका दिनवास दिता तुझे महिमे परखण दिता अनंत महिमा देवाक शांती सगळ्या मनशांक अनंत महिमा देवाक सर्गा अनंत जगांक जेसू क्रिस्ता देवा पुता आमचे मागणेक तू आयक सोम्या संसाराच्या सोडवणारा मेळा शिखर काकडूत आमकां अनंत महिमा देवाक शांती सगळ्या मनशांक अनंत महिमा देवाक सर्गा अनंत जगांक महिमा तुका देवा बापा महिमा तुका जेजू क्रिस्ता महिमा तुका पवित्र आत्म्या महिमा तुका अचित देवा अनंत महिमा देवाक शांती सगळ्या मनशांक अनंत महिमा देवाक सर्गा अनंत जगांक आमेन 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 प्रार्थुया सर्वपदवीधर आणि ससनाच्या देवा आमच्या दयाळ बापा तुझ्या मुगाच्या पुताक सट्टा सर्वांचो राजा तुवें केलोय आणि ताचे वरवीं सगळी रचना संपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळी रचना तुजी सेवा सक्री करूंक आणि निरंतरी तुका वाकणूक पावो म्हूण आमी प्रार्थिता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन
ताची पदवी ससनाची पदवी. दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका दिली पदवी, मायमा आनी रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतली. ताची पदवी ससनाची पदवी, ती केदींच सोंपची ना आनी ताचे राजकोट केसे केदींच नाश जावचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचो उपकार. कीर्तन तुमची जबाब. सर्वेस्पर बापा मायमेन तो नेसला. सर्वेस्पोरा बाबा महिमेन तो नेसला. सर्वेस्पर बापा मायमेन तो नेसला. पदवेची हांग वस्त्रां तो नेसला. अधिकाराचो फाटो ताणें फेंगटाक बांदला. तुमची जबाब. सर्वेस्पोरा बाबा महिमेन तो नेसला. पृथ्वी तुवें थीर केल्याय ती बिलकुल हालची ना. आरंभातावन तुजें सिंहासन घट उबें आसा. ससनातावन तूं आसाय. सर्वेस्पोरा बाबा महिमेन तो नेसला. तुजें उतर सर्वेस्परा केदींच हालना बदलना. संसार सरासर तुज्या घरांत फांगतेली पवित्राय. सर्वेस्पोर बाबा महिमेन तो नेसला. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. तशेंच जो कातरेचो साक्षी मेल्ल्या मदलो पुनर्जीवन जाल्लो पयलो संवसारांतल्या पातशायांचो पातशाय त्या जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी शांती तुमकां. तो आमचो मोग करता आनी आपल्या रगतान ताणें आमकां आमच्या पातकांतलीं सोडयल्यांत आनी आपल्या देवाची आनी बापाची सेवा करूंक ताणें आमकां राजवटकी आनी याज्ञिकी केल्यांत. ह्या जेजू क्रिस्ताक महिमा आनी पदवी सदां सर्वता. आमेन. हो पोलयात कुपां वयर तो येता. सोगलीं ताका तोपला ती लेगून ताका पोलेतोली आनी संवसारांतल्यो सगल्यो परजा ताचें दूख करतल्यो. हें कळ्ळें. आमेन. जो आसा, जो आसलो आनी जो येवचो आसा तो सर्व पदवेदार सर्वेस्पोर देव म्हणटा. हांव ओळख आनी शेवट. देवाचें उतरें. देवाचो उडुपकार. उद्गार. सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक. सर्वेस्पोराक जय जय. सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक. सर्वेस्पोराक जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता तो सदैव जावं. आमच्या बापा दाविदाचे रास ताका आनंद जावं. सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक. सर्वेस्पोराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सांजुवां परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. तो वळू पिलात रावळेराक पाटींग गेलो आनी जेजू कापोवन तोंजो देवांचो राय म्हणून विचारी लागलो. जेजून जाप दिली. तुजेस्तकींच तूं हें विचारताय वा हेरांनी म्हजे विशांत तुका सांगलां. पिलातान म्हळें, हांव कितें जुदेव? तुजे स्पर्जेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हज्या अधीन केला. तर कितें केलां तुवें? जेजून जाप दिली. म्हजें राज
ह्या संवसाराचें न्ही. म्हजें राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांव पडनाशें म्हजे पाटलावदार झुजते आसले. पूण म्हजें राज हांगाचें न्हय. तशें जाल्यार तूं एक राय विचारलें पिलातान. जेजून जाप दिली, हांव राय म्हूण तुवेंच म्हणलें. सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. ह्या पासत हांव जल्मालो, ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसा तो हर एकलो म्हजो ताळो आयकता. देवाची उतर हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगेच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजू रायाचें फेस्त आमी आचरण करता. सक्ता सर्वांचो राय जेजू क्रिस्त. राय म्हणटा आसतना आमच्या मोतीक येवचें पिंतूर कसलें. आमी ह्या संवसारांत आजकाल राय थोडे उणे आसल्यारय आदी म्हाका जायते आसले आनी तांकां तांचें पिंतूर वा चित्र वा तांकां फिल्मांनी अशें पळयल्लें आसा. आनी राय म्हणटस भांगार शिंगारान नेटोवन व्हडलो कुरोव घालून भांगाराच्या सिंहासनार बसून आसचें आनी ताच्या भोंवारी ताका राखूंक सोलजेर आनी मंत्री आनी एक व्हड घर अशें आमकां चित्रण पळोवंक मेळटा. आनी जायते फावटी आमी पळयता जेजू रायाचें चित्री अशेंच आसता. जेन्ना आमी जेजू रायाचें पिंतूर वा चित्र पळयता थंयसरी माथ्यार कुरोव आसा आनी बरें भांगराळें नेसान तो न्हेसलेलें आसता. हातांत एक दांडो आसलेलो आनी अशें इल्लेशें तोंडी गंभीर आसलेलें अशें आमकां पळोवंक मेळटा. पूण निजावन जेजूचें रायपण आसलें माथ्यार कुरोव घेवन हातांत दांडो घेवन भांगराळें न्हेसोवन बिलकूल न्हय, बिलकूल न्हय. आज आमी जेजूक सगळ्या संवसाराचो राजा म्हणून आमी प्रगट करता, आराधन करता, मान करता. पूण ताचें राज ह्या संवसाराच्या राया परी बिलकूल न्हय. ह्या संवसाराचें रायांनी तांणी राजवट केलें पूण तांची राजवटकी चड तेंप उरली ना. आज कोणूच राय ससनाक जियल्लो ना. पूण जेजूचें तें रायपण आनी ताचें राज तें ससनाचें म्हणून आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. दानियेलाच्या पुस्तकांत जेजूचें तें रायपण कसलें तें तात्कालीक न्ही, ह्या संवसाराचें न्ही. ह्या संवसाराचें राय तें भिरांतेनाचें राय. कित्याक ह्या संवसाराच्या रायपणांत थंयसर अधिकार आसा. थंयसर अधिकार आनी हेरांचेर हो अधिकार चलोवचो तसलो तो हंकार आसता आनी सांगतास भिरांत आसता. केन्ना म्हजें कदेल कोण खाण उरीत ताका देखून राया मदें झुजां जावचीं, आक्रमणां जावचीं, रक्तपात जावचें असलें सगळें आमी पळयता. असलें सगळें आमी इतिहासांत वाचलेलें आसा. पूण जेजूचें रायपण आनी ताचें राज असलें न्हय. जेजू आपणाकच राय म्हणून खंयसर प्रगट करता. हाच्या वांजेलांत जो आमच्या वांजेलांतलो तो वांजेल आज आमी कितें आयकलां थंयसर पिलात ताचे लागीं विचारता, तशें जाल्यार तूं एक राय? आनी तेन्ना जेजू म्हणटा, हांव राय म्हणून तुवेंच म्हणलें. थंयसर पिलाताच्या राजांगणांत जेजू आपूण राय म्हणून वळखता. पूण केन्ना तो आपूण राय म्हणून वळखता पूण तेन्ना ताची परिस्थिती कशी आसली. तो तेन्ना संपूर्ण सलवल्लो एक व्यक्ती. ताची सकत सगळी गेल्या. तो नित्रांनी जाला, तो अस्कत जाला आनी ताचेर मरणाचें फर्मान वाचचें आसा. ताचे म्हणल्यार कोणूच ना.
पयलें तर ताच्या बोवारी लोक आशिल्लो, ताचे शीस आशिल्ले, पूण आतां तो एकसुरो ताच्या मोगाच्या शिसांनी सयती ताका सांडला आनी थंयसर कितेंच ना. ताच्या बराबर ताची कूड सगळी थकल्या आनी थंयसर तो घायला. आनी असल्या एका परिस्थितींत संवसाराच्या दृश्टेंत सांगचे तर एक मनीस तो संपूर्ण रितीन सलवाला आनी ताचे म्हणलें कितेंच ना. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत तोंडार रूप नासलेलो आनी कोणूच लागीं करूंक कोणाकच आपणा ते आकर्शीत करूंक साद नासलो तसलो. आनी असल्या परिस्थितींत जेजू आपणा आपूण राय म्हूण प्रगटता. पूण जेन्ना तो लोकां मोगाळ जावन आसलो, लोक ताच्या बोवारी आसलो, अजापां करतलो, सगत ताचें तें आशिल्ली आनी तेन्ना लोक ताका राय करूंक चिंतात, पूण तो तांचे तावन सुखारी मारता. आनी ह्या मुखांतर जेजू स्पश्ट करून सांगता की म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्ही. म्हजें राज ह्या संवसारांत लोक कितें चिंता, तुमी कितें चिंतात तसलें न्ही. बगार म्हजें राज तें दुसरेंच, तें वेगळेंच. तर जेजू आपणाचें रायपण प्रगट करता, तर तें कसलें ताचें रायपण वा कसलें ताचें राज. आनी उपरांत आमी पळयता ताका कुडसार मारता आसतना तो ताचें राज प्रगट करता, सर्गेचें राज प्रगट करता. आनी कोणेकलो बरयता आनी त्या वेळार ताचें सिंहासन आशिल्लें, तो रुखाचो व्हडलो कुरीस आनी तो खांट्याचो मुकूट जावन आसलो, ताचो रायाचो मुकूट, ताच्या हांगार कसलेंच वस्तू नातिल्लें आनी थंयसर सुगंध द्रव्याचो परमळ नातलो. बगार थंयसर मातयेचो वास, रक्ताचो वास आनी थंयसर घाम आसलो आनी सगळी कूड घायांनी भरलेली, रक्ताळी जाल्ली. आनी अशें आपणाचें रायपण तो शकी प्रगट करता आनी आपणाचो प्राण सोडटा. तर जेजूचें राज तो क्रिस्त राय म्हणून आज आमी म्हणटा आसतना, तर ताच्या राजाची लक्षणां कसलीं, ती कितें जावन आसात. आयच्या ह्या मिसाच्या महाप्रार्थनांत आनी उपरांत आमी आयकूंक आसता त्या महाप्रार्थनांत ह्या राजाची लक्षणां आमकां आयकूंक मेळटात आनी ती अशीं आसात. एक सासणीक आनी सार्वीक राज तुज्या महिमेक ताणें ओपून दिलें. राज सताचें आनी जिविताचें, राज नितीचें, मोगाचें आनी सवस्तकायेचें. जेजून प्रगट केलेलें राज ह्या संवसाराचें न्हय, अधिकाराचें, दरबाराचें न्हय. बगार ताचें राज जावन आसलें मोगाचें, नितीचें आनी सवस्तकायेचें. तें राज सताचें आनी जिविताचें. हाच्या वांगडान जेजू म्हणटा, कोण सत वळखून घेता, कोण सत मानता, तो म्हाका राय म्हणून वळखून घेता. कोण सताच्या फाटल्यान आसा तो म्हजो ताळो आयकता. म्हणजे कोण सता फाटल्यान वा सताचें जिवीत जियेता तो जेजूक राय म्हणून मानता, अशें जेजू आमकां आयच्या वांजेलान सांगता. तर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, ह्या जेजूच्या राजवटकेंत आमी आसां खंडी जावन. कित्याक बावतिस्मांत आमकां जेजूच्या रायपणांत वांटो मेळटा. म्हणजे केन्ना आमी बावतिस्मांत देवाची भुरगीं जाता आनी जेजू थंय आनी जेजू सांगता आमच्या ससण्याचें जिवीत आमी आरंभ करता, तेन्ना जेजूच्या रायपणांत आमी वांटेली जाता. आनी जेजूच्या रायपणांत वांटेली जावचें म्हळ्यार ताणें प्रगट केलेलें तें सर्गींचें राज आनी त्या सर्गींच्या राजाची मोलां आमी जियोवचें. येदोळूस आमी आयकल्लें सताचें आनी पवित्रतायेचें आनी न्यायाचें, मोगाचें आनी सवस्तकायेचें जिवीत. आनी असलें जिवीत केवल जेजू थंय मात्र आमकां मेळटा. जेजू थंय मात्र आमकां असलें जिवीत मेळटा. आनी हो राय तो जेजू आमकां भायर तावन आमचे वयर तो आपणाचें रायपण चलयना. बगार तो आमचे भितर येवन पवित्र आत्म्या मुखांतर आमच्या काळजांत तो राज करता आनी आपणाचें रायपण तो प्रगट करता. आनी तो आमचे भितर येवन
आपणाची ती देणी कितें आसात, आपणाची थंय आसलेली त्यो खालेत ती लक्षणां कितें आसात, तो आमकां आपणाच्या कृपेन तो दिता. आनी अशें एक मोगाचें राज वा मोगाची नागरिकता जियोंक तो आमकां कृपा दिता. आनी असो जाल्यार राजवटके काल जियोंक आयचें फेस्त आमकां उलो दिता मोगेच्या भावांनो आनी भयणीनो. त्या देखून आज जेजू रायाचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना आमी भायल्या आडंबराचें तें रायपणू पळोवचें न्ही, बगार सर्गींच्या राजाच्या मोलांचें तें रायपणू आमी पळोवंक जाय. आनी असलें राज आमी आमचे भितर आनी आमच्या भोवारी प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत आमच्या समाजांत आसा करूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आनी हें कशें घडोवन येता केन्ना आमी मोगाचें माया मोगाचें एकामेकां बोगसूंचें एकामेकाक कुमोग करचें न्याय नितीचें जिवीत जियेता तेन्ना आमच्या भितर आनी आमच्या भोवारी हें राज स्थापन जाता. आनी तेन्ना जेजू राय न्हयच केवळ आमचें जिवीत असो आमच्या काळजांचो बगार सगळ्या आमच्या ह्या संवसाराचो तो राय जावंक पावता. तर हें सत आमी मानून घेवचें आनी ह्या सता प्रमाणे आमी जियोवचें आनी हें सत आमच्या जिवितांत जियोवन हेरांक परगट करचें. आनी जेजू रायाक सगळो संवसार मानूंक जाय तें आयच्या दुसऱ्या वाचपान कितें आमी आयकलें तें सत नीज करूंक आमी साक्षी जावन जियोवचें. तर हें आपोवनय आमच्या जिवितांत पाळूंक आमी मुखार सरया मुगेच्या भावांनो आनी भयणीनो. जेजूचें राज आमच्या जिवितांत घेवन हेरांक दिवच्याक गरज आसची कृपा आमी वेळार आमी मागून घेवया. आमेन. उबे रावया. त्रिएक देवातेय आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंता देवाक सर्पद्वेदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लास पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्रत्म्यावर विंगड संभवलो अंकुवार मुळयेत हांव जल्मालो वंश पिलतकाल ताणें कस सोंसले ताका कुटसार जोडलो तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सरकार सोडलो पदवेदारा देव बापाच्या उजवाक बसला थंय तांचव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून तो येतलो. सतमंता पवित्रत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे मोक्षाने कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत. आमेन. मोगेच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजुरायाची परब आज आचरण करता आसतना ह्या जेजुराया मुखांतर आमची मागणी त्या देवा बापाक आमी समर्पण दिवया. करीत भशेन आमी मागया की पवित्र सभे खातीर पवित्र सभेची मुखेली पापसाहेब बिस्प पुर्वीत आनी हे सगळे जेजूच्या मोगान बरोवन जेजूच्या मोगाची नागरिकतेची ते राज प्रगट करच्याक खरे गवळी जावन जियोवन दीत आनी आपणाच्या हाताखाल आसल्या परजेक सारकें मार्गदर्शन दिवन दीत म्हणून आमी मागया. आमी मागया सर्व राष्ट्रांच्या मुखेल्यांक खातीर तांणी स्वार्थान जियेनासतना बगार जेजू क्रिस्तान प्रगट केलेल्या त्या मोगान जियोवन एकामेकाक आदार दिवन सगळो संवसार एक मोगाच्या नागरिकांत जिवनचे बरी जाय आसची मेटां काडूंक तांच्या मोतीक उजवाड मेळोवन दी म्हणून आमी प्रत्येक रितीन मागया. आमी मागया आमच्याच कुटुंबां पासत आमच्या कुटुंबांनी शांती संतोष मोग आसूं एकामेका समजून घेवन तांणी जियोंक जाय आसची कृपा कुटुंबांतल्या हर एकल्या सान्यांक मेळो म्हणून आमी मागया. आज करीत भशेन आमी मागया सर्व युवजनां पासत तांणी ह्या संवसारांत ह्या संवसाराची मोलां स्विकार करिनासतना बगार सर्गींच्या राजाची मोलां आपणावन त्या प्रमाणे तांचें जिवीत सताक साक्ष दिवचें तसलें जिवीत जिवच्याक तांणी फुडें सरूंक जाय आसची कृपा तांकां मेळो म्हणून मागया. आमी आमचेच खातीर मागुया. सर्गींचें राज आमच्या काळजांत आसा. जेजूच्या रायपणांत आमी वांटेली जाल्या ह्या सता प्रमाणे जियोंक आनी हाका साक्ष दिवंक आमकां गरजेची कृपा धैर्य आनी आदार सदांच त्या सुम्या जेजूतान मेळो म्हणून आमी मागया. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात. आमेन.
सगळ्यांस मुझे बापाक मानता जेजू मागता कुशे दिता सगळ्यांस मुझे बापाक ओमता भावा भयणी बापाक बेटो भांगार नाका रुपे नाका आपल्या काळजा सवे ओंपू जेजू तुझे काळीज मागता आयच्या दिसा आखे जिणे देवा खुशी कुरिसले गू मोगान वेंगोंग जिवीत जोडू जेजू तुझे काळीज मागता म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर देव मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा फातकांचे बॉक्साने जोडून सगळ्या मनशांक तुज्या वेंगेंत हाडूंक तुज्या पुताक्या संवसारांत आमची बाली जावच्याक तुवें धाडलोय. ती बली आतां आमी तुका भिटयता आनी तोच तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकठांव म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमचे काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासोया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदरांनी ससनच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून केलोय ससनाक याजक आमचो आनी एकलोच राय सर्वरसनेचो शांतीचो तो निर्मळ बली कुर्सारताने तुका आपणाचीच भेटवणे केले आनी अशी मनशाकुळाचे सोडवून संपादले. सगळ्या रचनेक आपल्या अधिकाराखाल हाडून एक सासणीक आनी सार्वीक राज तुज्या महिमेक ताणें ओपून दिलें. राज सताचें आनी जिविताचें, राजनितीचें, मोगाचें आनी सवस्कायेचें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां संगती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dălbaraso सर्वेस पोतु povi Dălbaraso सर्वेस पोतु सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उनसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उनसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिवन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमिस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मसमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजक वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती, सांजुजे तिचो भोवनीच कळपती, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडंदरा जेजू क्रिस्ताची अर्चना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरोशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सरपातकांतले सुटय आनी सर्व आकंतांतले वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
तुझी येता आणि राजवट चलयता आयसनाच्या आसनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. तुमचे इसवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पाठोवया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमची काकडूत खो देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमची काकडूत खो देवाचे शेळये संसाराचे पाप खातेले आमकां शांती दी. पळय सावनस देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ते ह्या शेळीच्या जेवणाक आपूण लाभली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे तुमचे भितर येवचे म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांनूच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससणीच्या जिविताक सांबाळूं. सर्गींच्या रासान केले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे रासकुराच्या लग्नाचे आंगोस्त्रा घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी बोसुया दादोसपणी प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा स्वामी जेजू क्रिस्त सकटां सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दबाजीक परबे दिसा अमर जिविताचें जवान खाण आमी घेतलां. तेंच जिवीत ससनीक वैभवान सर्गीं ताच्या राजांत आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आणि सर्पद्वेदार देव बाप पूत आणि पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसोनियात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. Rayanso rai, tots to, doni so doni, tots to. Taci naw Jesu, 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 Jesu. Whoa!